नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकर। आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली साळ न्हंयतल्या प्रदूषणाची पळोवणी। प्रदूषणाचेर तात्पुरतो उपाय करपाचें दिलें आश्वासन। गोयच्या खण कामगारांची मुख्यमंत्र्यान केली फटवणूक। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विशय सरदेसायाची टिका। IIT नाका जाल्यार सांगात, फाल्यां व्हरपाची तयारी। मंत्री सुभाष शिरोडकारानूय आळयलो IITचो सुरू। गोंयांत आयली पयली आंतरराष्ट्रीय क्रूज बोट। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिलो प्रवाशांक येवकार। काम करपाक जमना जाल्यार वचात घरा। आमदार चंद्रकांत शेट्टीची दिवचल पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी। आणि शेतकी मळा खातीर प्लास्टिक उद्देग महत्वाचो, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान। बाणावलेचो आमदार वेन्सी व्हिएगासाच्या विनवणे उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांच्या सयत साळ न्हंयेत जावपी प्रदूषणाची पळोवणी केली। ह्या वेळार आपणे मुख्यमंत्र्यांक मडगांव एसटीपींतल्यान घाणेरे उदक व्हांवता ताका लागून साळ न्हंयेची कितें गत जाल्या ते प्रत्यक्ष दाखयले अशें वेन्सीन सांगलें। मुख्य सचिवा वांगडा लेगीत साळ न्हंये विशीं बसका जाल्या। सध्या तात्पुरतो जाल्या उपरांत साळ न्हंयेचो प्रदूषण थांबोवपाक कायमचो तोडगो काडपाचो थारला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। हे शिवाय वेस्टर्न बायपास तशेंच कोलवा एसटीपी विशीं मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें। मुख्यमंत्र्यान हो विशय सुटावो करतले अशें म्हणलां। Constituency कसले इवेंट आलो MSMEचो, so from there requested him to come and visit the three issues of Karnali constituency which I have inherited. One is the Riversal, one is the Western bypass and the Kolwa STP line. So Kharebandar honorable CM had come and ताका दाखयले जी ब्लॅक रिव्हर्सल आशिल्ली ते पळयली ताणें, he witnessed it by himself आणि the main culprits of making the Riversal black is the Goa Pollution Control Board member secretary and the chairman of the sewage corporation, which he is also aware. तशें करून ती कोलवा STP लायन जी ड्रॉप जाता खारेबांदार तेंय सांगलें ताका that we do not want this to be dropped over there, not to create another dropping location. ती परत आहा ते कॉमन ड्रॉपिंगाचेर व्हरपाक रिलोकेट करपाक आणि the western bypass to be done on the stills. तिन्ही वस्तू आज एक जाग्यार पॉइंटार सावन डिस्कस केल्यो। वाटेरी येता आसतना ताजे वांगडा तेय सगळे इन डिटेल सांगले ताका, विच इज ऑलरेडी अवेअर. सो CM has given positive hopes. This is not the first time this discussion is happening with him. But now since all the bureaucrats, all the bodies have been activated, I think something has to happen. Kal Chief Secretary also had a meeting and I think there was a lot of discussion on the Riversal and temporary measure to be put in place and permanent solution. Western bypass stildaचे हांवें already CM को आज परत discuss केलें. He said we are trying to work out a solution. This is what he has told me. We are trying to work out a solution. Last week I had gone also for some work. तेन्नाय सांगलें म्हाका की we are working on a solution, which means working on a funding arrangement. So let us see what best. I am continuously following up with regards to the Western bypass, with regards to Kolwa STP or Riversal. So these are three separate topics in three different modes continuously being followed up. भाजपा सरकारान खण कामगारांक कामार दवरपाचें दिल्लें आश्वासन हे त्या कामगारां कडेन तशेंच तांच्या घरच्या कडेन केल्ली फकाणां आसात असो आरोप करत विजय सरदेसायन मुख्यमंत्र्यांचेर फोग काडला। खण कामगारांक दिल्ली आश्वासनां ही फटीची आसात हे हांगा सिद्ध जाता असो दावो विजय सरदेसायन ह्या वेळार केला। आज मेरेन बीजेपी सरकार जेन्ना घडला तो चड करून मायनिंग एरियेंतले लोकांच्या सपोर्टा खातीर घडला आणि मायनिंग एरियेंतल्या लोकांनी तांच्या आमदारांक कित्याक निवडून दिले
कित्याक मायनिंग बंद उडयतकर ते सदांच तांकां प्रॉमिस करतात की इलेक्शन जातकर आमी सुरवात करतात. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खुद सांगिल्लें की आमी आतां ऑक्शन करतात मायन्यो, आनी ह्यो ऑक्शन करून मायनिंग डिपेंडंट्स म्हणून जे आहा, जे मायनिंग एरियेन काम करताले हे मायनीचेर, तांकां आमी कंडिशन घालतले की नवे ऑक्शन जे कोण घेता ते कंपनीन तांकां स्ट्रिक्टली घेवचे पडटले. काल डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी अँड मायन्सान सांगिल्लें आहा DNG की नवे जे ऑक्शनाक उबे रावपाच्यो कंपनी आहा ह्यो कंपनीनी घेवपाची कशी गरज ना म्हणून, पूण प्रिफरन्स दिवचे म्हणून. हाचो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन जे उतर मायनिंग डिपेंडंटांक दिलें ते तांकां फटयलें हे क्लियर कट कळ्ळां. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां ह्या 8 काँग्रेसीचे येवन अशें दिसपाक लागलां की आपल्याक कोणाची गरज ना, हे मतदारांची पसून गरज ना, की जाता ते जाता म्हणून, आनी तांकां फूल पावर मेळ्ळ्या हो तांकां मत मारला. आनी म्हाका दिसता ते सगळे जनतेक, सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटीक फटोवपाक फुडें सरल्या. तातूंत लेटस्ट म्हणटा ते वायट दिसता की जे लोकांनी BJPक निवडून हाडली 2012, 2017 आनी आतां 2022 ह्या लोकांचो तांणी विश्वासघात केल्लो आहा. ह्या लोकांचो फुडार आनी चड करून तांचे पोट आनी तांचे काम करून नोकरेक जे कितें ते जोडपाचें आशिल्लें हें आज धोक्यान आहा. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता लोकांनी, गोंयचे गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आहा. हें गोंय म्हणटा तें व्हरून घाटार विकपाचें चालू आहा आनी ताजे खातीर लोकांनी कितें तरी करून आनी चड करून ह्या मायनिंग डिपेंडंटांनी रस्त्यार येवपाची गरज आहा. सांग्यातल्या शेतकारांक IIT शिक्षणीक प्रकल्प नाका जाल्यार तो शिरोडे मतदारसंघात व्हरपाची तयारी शिरोडेचे आमदार आणि उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दाखयल्या. IIT प्रकल्प सांग्यार हाडपा खातीर पेंगट बांदपी सांग्याचो आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हाजिरेत मळकणे हांगा जल ही जीवन हे कार्यावळीत उलयतना शिरोडकार हांणी IIT प्रकल्प शिरोडे व्हरपाची आपली तयारी आसा अशें जाहीर केलें. आज महिन्यात 1 लाख पगार दिता, वर्क फ्रॉम होम, सगळे घरी येयले आसात आनी घरच्यान काम करतात. जवळजवळ 100 सुमार इंजिनियर आसात. हांगसर कोण IIT काम करतात तातूंत हांव फाल्यां वचपाक तयार आसा. IITचें नांव म्हणटात पळय न्ही, हांव फाल्यां वचपाक तयार आसा. कित्याक हांव जाणा तातूंतल्यान जवळजवळ 5 सुमार लोक कामाक लागताले 1 जाले आनी दर वर्सा म्हजे 5 भुरगे IITन जावपाक शकतात. ताजी विचार कर. हांव फाल्यां वचपाक तयार आसा. म्हणजे कोणाक गांवांत जाग आसा जवळजवळ 10-15 लाख लोक जमीन आसा. पळयात आमी गोंयकारांक विचार करपाक जाय. आमी खंयच्या पावला वचून आमी खंयच्यातून पावल मारता. आमची प्रगती आमी कितली करूंक शकता. पर्यटन हंगामातली पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मास गोंयांतल्या मुरगांव बंदराचेर बुधवारा सकाळी पावली. ह्या क्रुजांतल्यान 651 प्रवासी आणि 452 क्रूज वांगडी आयल्यात. ह्या क्रुजाचें स्वागत करपा खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार क्रूज बर्ताचेर येवन ताणें प्रवाशांक उर्बेभरीत येवकार दिलो. फर्स्ट आमकां इंटरनॅशनल क्रूज येयलेलो आसा आनी आमचे खुबशे इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगा आयज अरायव जाल्लेले आसा. खूब खोशी भोगता कित्याक हालींच एक म्हयन्या पयलीं हांगा डॉमेस्टीक क्रूज स्टार्ट जाल्लो आनी तेन्ना सगळे जाण आमचे आख्खे मुर्मो गोंयचे लोक एकठांय येवन सगळ्यांक वेलकम करपाक लागून हांगा येयलेले. तशेंच आमचे जे युनियन आसा मुरगांवचा राजा टॅक्सी युनियन तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवन हे सगळ्यांक लोकांक आमचे जितले मुरगांवचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक हांगा एकठांय करून आयज हांगा जे पॅसेंजर येता जे ट्युरिस्ट येता तांकां रिसीव करपाक लागून येयलेले आसा. खूब खुशीची गजाल म्हणटा ती आयज जी फर्स्ट इंटरनॅशनल क्रूज येयलेलो आसा शीप येयलेली आसा आनी जे गेस्ट आयज आमच्या गोंयान येयल्ले आसा स्पेशली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवान आयज ते लँड जाल्लेले हांगासून ते आपले गोंय भोंवपाक वयतले पळोवपाक वयतले.
सो हांव मागता कितें आमी सगळे जाण हांगा मेळून आयज फक्त तांकां एक वेलकम करपाक एक रिसीव एक आमची संस्कृती प्रमाणे तांकां आमी एक रिसीव करपाक येयला आमची गोंयची आयडेंटिटी तेज्या लागून आमी थोडेशे प्रोग्राम दवरलेले आसा हांगा आमचे ढोल ताशाचे शो दवरलेले आसा तांकां वेलकम करपाक लागून आमची बाकीची मुरगांवची सगळीं बायलां तांकां ट्रेडिशनल वेयान वेलकम करपाक लागलेले आसा आयज जितलो हांगा आमचे मुर्मा गोवा पोर्टाच्या थ्रू जे आमचे शिप्स येतले इंटरनॅशनल शिप्स तितलो आमकां आमचे फुडें जनरेशनाक आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सी भावरांक हेजो भितर चडांत चड बेनिफीट मेळटलो हांव मागता कितें हेन फुडें सुद्दां अशेंच ते आमचे क्रूज जे आसा इंटरनॅशनल क्रूज येवचे कित्याक आयज पर्यंत हे एन्युअल इयराक लागून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल धरलेले एक 65 शिप्स येवपाची आसा सो हेज्या लागून आमकां दिसता लोकली आमचे स्पेशली आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हेजे भितर बिझनस मेळपाची चड चान्सीस आसा प्रामाणीकपणान काम करपाचें ना जाल्यार घरा बसात अशी स्पष्ट शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचल पालिका अधिकाऱ्यांक दिली ऑक्युपन्सी दाखले आनी हेर कांय बेकायदेशीर गजाली वयल्यान बुधवारा जाल्ली दिवचल पालिका मंडळाची बसका बरीच तापली अधिकारी बेकायदेशीर गजालींक तेंको दिता असो आरोपूय चडशा नगरसेवकांनी केलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हाजिरेत आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळार यांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेक सगळे नगरसेवक तशेंच मुख्य अधिकारी रोहन कासकर हाजीर आशिल्ले काउन्सिलरांचे नाव वयर सरपाक जाय किंवा चेअरपर्सन त्या लेवलीचेर जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करून काम करपाक जाय ना जाल्यार तुमी सांगात तुमकां हांगा काम करूंक जायना आमी कन्सर्न मिनिस्टराक रिकमेंड करता आनी तुमी वचून आमी दुसऱ्याक हाडटा तुमच्या खातीर आमी हांगा येवपाक त्रास कशें भेटीक धरचे ना कोणी त्या ऑफिसरान सांगचे शिवम सांगचे आपणाक चल सांगपाचें कितें म्हणटा तूं सांग तू इफ यू डोंट परफॉर्म पीपल विल इलेक्ट यू पीपल विल इलेक्ट यू तुमकां करचें कोणाक इलेक्ट that means we need to perform we need to show our work गोंयच्या शेतकी मळाक घटमूट करून शेतकाराचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर प्लास्टीक इंडस्ट्री मजत करपाक शकता हे खातीर एपमान गोंयांत खासा प्रदर्शन आनी परिशद आयोजीत करचे अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां ते ग्लोबल MSME कन्व्हेन्शन फॉर प्लास्टीक इंडस्ट्रीची गोंयांत आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले 2025 मेरेन भारताची प्लास्टीक इंडस्ट्री $5 ट्रिलियन मेरेन पावतली जाल्यार 2027 मेरेन ह्या क्षेत्रांतल्यान 10 लाख कोटी इतलो वर्सुकी उलाढाल जावंक शकता तशेंच फुडल्या 5 वर्सांत सुमार 1 कोटी जाणांक प्लास्टीक उद्देगांत रोजगार मेळपाक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां एपमान वेगवेगळ्या उद्देगीक मळार मनुष्यबळ तयार करपा खातीर मजत करची अशी मागणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केल्या Plastic industry is a major industry which provides the packaging and molded items to the pharma and electronic industry. Agriculture is a sector where the plastic can play the major role in improving the productivity yield and in turn the farmer's income. It would be nice the APMA can organize the exhibitions and conferences in Goa, especially on the use of plastic in agriculture so that the income of the farmers can be increased. In line with our Honorable Prime Minister's focus on Atmanirbhar Bharat, I have started the mission of the Swayambhurna Goa, wherein we are not only focusing the Goa to have the self-sufficient in the agriculture and other daily requirement, but are focusing on making our youth job ready. In that context, I will urge the APMA to their members and to look at the Goa to help our youth to be trained in the skill sets and that is our industry required. पत्रकारांनी निर्भीड आणि वास्तववादी पत्रकारिता करची फाटल्या 30 वर्सांत पत्रकारिता आणि तिचे स्वरूप बदलत चल्लां अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले पत्रकारा खातीर फुडल्या 3 ते 4 वर्सां भितर पणजेन पाटो वाठारांत पत्रकार भवन बांदतले अशेंय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणलां ह्या वेळार पत्रकारांचो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो उत्कृष्ट संपादक म्हूण दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांकां पुरस्कार फावो जाला जाल्यार उत्कृष्ट फोटोग्राफर म्हणून दैनिक गोमंतकाचो फोटोग्राफर संदीप देसाय हांकां हो पुरस्कार फावो जाला
खरें कितें तें बरोवचें आनी खरें बरोवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. बीइंग अ मिडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. कारण तुमी बरयता तेजेर खुबसो फरक पडटा. हांव मुद्दामूच सांगता, खुबसो फरक पडटा. कारण आत्तां बाब पिटर डिसोजा हांच्या एका केसींतल्यान म्हणजे कोर्टान दखल घेवप आनी कोर्टान ताका न्याय दिवप ऑन युअर रायटींग. म्हणजे विचार करात 30 वर्सांनी पत्रकारिता कितली बदल्ल्या आसतली ती. हांव बदल्ल्या आसतली फक्त इतक्याकूच म्हणटा, म्हणजे एखाद्याक न्याय दिवपा खातीर एखादो आपलो पत्रकार भाव ताजेर रिपोर्टिंग करता आनी PIL फायल जाता आनी ताका न्याय मेळटा. 22 वर्सां 30 वर्सांनी पत्रकारिता म्हणजे इन वेरियस फील्ड चेंज जाल्या. जशें आमी म्हणटले फ्रॉम रायटींग टू डिजिटल जालें, तशेंच ते रायटिंगा वयल्यानूय बी म्हणजे वेरियस सेक्शनांनी बी आयली ती. ताकाच लागून हांवें म्हटलें खरें कितें तें बरया. म्हणजे ताणें जर म्हटलें की फॅक्ट्स एंड फिगर्स आनी ट्रू फिगर्स आयली जाल्यार वयल्यान म्हणजे कोणाच्या दबावा सकयल रावपाची गरज ना. म्हाज्याय ना मुख्यमंत्री म्हणून, बिलकुल ना. कोणाच्या दबावा सकयल न रावता गोंयच्या आनी राष्ट्राच्या हिताच्यो गजाली ह्यो लोकांच्या समोर येवप गरजेचो आसा. आनी जाल्यारूच आमी म्हणटा की आमी पत्रकारितेक न्याय दिवपाक शकतले. आनी ताका लागून म्हणजे जेन्ना जेन्ना स्टेट रेव्हेन्यू म्हणटा आमी किंवा नॅशनल इश्यूज, ह्या इश्यूजचेर आमी सगळ्यांनी निर्भीडपणे बरोवप हें गरजेचें आसा. कॅपिटल सिटींत पत्रकार क्लब आसप किंवा प्रेस क्लब आसप इज गरज आसा ती. जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी दावयता. गव्हर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा. फुडल्या 4 वर्सांच्या भितर निश्चित रित्या मेन आमी पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन हे इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पत्रकार, इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. कालांतरात फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून तशें पत्रकार भवन जालें, पत्रकारांकूय बरें दिसतलें. खंय तरी आमचें स्वताचें एक प्रेस क्लब आसा, पत्रकार भवन आसा, कितें तरी जेणे करून हक्काच्या आसतना आमी वचूंक शकतले, रेस्ट घेवपाक शकतले, बरोवपाक शकतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जशें बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आसतल्यो अवेलेबल अशें आसचें. हाज्या खातीर निश्चित रित्या की फुडल्या एक 3 ते 4 वर्सांच्या भितर आमी जेन्ना गव्हर्मेंट 2-3 प्रोजेक्ट मेजर पाट्यार येवपाचे आसा तितून पत्रकार भवनाचो विचार आमी सरकार म्हणून निश्चितच रित्या हांव करता. FDA आणि मुरगांव नगरपालिकेन एकठांय येत बुधवारा वास्को रेल्वे स्टेशन वाठारांत आशिल्ल्या स्ट्रीट फूड गाडयांचेर रेड मारली. खाणाचे जिन्नस तयार करतना निवळसाण दवरूंक ना, तशेंच उदक उगड्यार दवरप, हे शिवाय कोयराचो विलो सारको लावप ना, तशेंच वेवसायीक सिलिंडराच्या जाग्यार घरगुती सिलिंडराचे बेकायदेशीर उपेग केल्ल्याचो ह्या धाडये दरम्यान दिसून आयले. मुरगांव नगरपालिकेन ह्या सगळ्या स्ट्रीट फूडकारांक एक कॉमन स्ट्रीट फूड हब करून दिवचें अशें सांगलां, अशी माहिती FDA अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिल्या. जाल्यार सांगून लेगीत हे दुकानदार आयकनात अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांणी म्हणलां. जसो आयज आमी वास्को इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आमी हें चालू करतना म्युनिसिपालिटीनी इंट्रस्ट दाखयलो आनी ते जॉयंट अस. सो आमचो मेन जो हेतू आसा की हे जे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आसा न्हू तांकां एक बरी वेवस्था करून एक बरें हायजिनीक सेटअप करूंक जाय. सो हे चालू जातलें म्हणटकूच एक FDAचें काम न्हू, हातून FDAचो योगदान आसा, तसोच म्युनिसिपालिटीचो आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय. सो सगळे वांगडा तर काम केलें जाल्यार हेजो इम्प्रुवमेंट जातलो. एकामेकाक बोटां दाखोवन ती कामां जायना. सो आमी त्या इंटेंशनान हांगा आयिल्ले आसा की मेनली फर्स्ट इज टू एड्युकेट द वेंडर्स, तांकां सांगपाक खंय खंय तेंच्यो चुकी जाता आनी जशें ते भायर प्रिपेर करता कायद्यान थोडी लिमिटेशन्स आसा. सो दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग्स. हेजो आमी तांकां फाटले खेपे अवेरनस केल्लो, पूण आयज जेन्ना आमी परते आयिल्ले आसा खूब वेंडर्स वायलेट करता तेच आमकां दिश्टी पडलेले आसा. सो ताका लागून आमी आनी एक फावटी तांकां एक हे दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लो आसा आनी ह्या फुडें तर ते आमचे कडेन कॉपरेट करना जाल्यार शेवटी आमकां तांचेर केसीस ज्यो आसा त्यो फायल करच्यो पडटल्यो. सिमिलरली आमी आमचो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी बी दिल्लो आसा की जे जे स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज आसात ते सारके सर्टिफायड झोन करचे म्हणून स्ट्रीट फूड वेंडिंग हब
हांगचे तांकां वेवस्थीत क्लिनींग फॅसिलिटी दिवप, डिस्पोजल फॅसिलिटी दिवप आनी एक बरो एपियरन्स दिवप. सो अशें आमचें एक सर्टिफिकेशन आसा. सो म्युन्सिपालिटीन हांगा इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा. सो ह्या फुडें ही जी आसा इट शूड नॉट बी अ वन टायम अफेर. हें जें आसा एक प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. सो हो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करतले. आयज आयिल्ले आसा, इन अनादर 15 days परते येवन पळयतले कितें इम्प्रुवमेंट आसा. ज्या कोणाचो इम्प्रूव जाल्लो आसा तांकां वील गिव देम एप्रिसिएशन, जाल्लो ना तेंचेर फुडें कायद्यान कारवाय जाता. फाटीं एक 8 दीस पयलीं येयल्ले तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आनी फूड एंड ड्रग्स ते येयल्ले, FDA येयल्ले, तेमीन तांकां वॉर्निंग दिली लास्ट एक 10 days बिफोर. मागीर तेवूय पूण तेमीन आपली क्लीन दवरुना, हायजेनीक क्लीन आनी हायजेनीक दवरुना. देखून ते आतां परते येयले FDA. तेमी रेड मारले, तेमी सगळे दवरले, सगळे तेगेले सामोसा ओपन आनी ते चटणी बॉक्सार डब्बा आहलो. चटणी केन्नाची खबर ना, सगळे वास बरें ना, कंडिशन बरें आसना. तशेंच उदकाचें तें उदक कितें लोकांक पिवपाक तें उठून कॅनान बंद दवरलें. तेंय हायजेनीक ना, कांय ना. अशी रेड मारले फूड एंड ड्रग्सान. ही रेड आज कंटिन्यू जातली वास्कोन सगळ्याक. तेमीन आतां हिंग मारल्यात, मागीर मुखार वयतले. कित्याक आमी हे वास्को खातीर बऱ्या लागून हें करता, कित्याक आमकां लोकांक ते दिताय फूड सर्व करताय ते क्लीन आनी हायजेनीक आसपा तेका लागून आयज तेमी रेड मारल्या. फोंडें पालिकेन घरपट्टी आनी व्यापार परवान्यांत केल्ली वाड फाटीं घेवची गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्या. घरपट्टी आनी व्यापार परवान्यांत केल्ली वाड आमकां कशीच मान्य ना. ही वाड फाटीं घेना जाल्यार कोर्टान लेगीत वचपाची आमची तयारी आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत सांगता. आज आमी पोंडा बिझनस फोरम तशेंच बिझनसमॅनां बरोबर फोंडेचो जो नगराध्यक्ष आसा बाब रितेश नायक हाका मेळपाक गेल्ले. थंय स्थानीक आमदार आनी मंत्री बाब रवी नायकूय आशिल्ले. आमी तांकां हाज्या पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचे ऑफिशियल स्टँड कळयला की हे जे टॅक्स वाडयले, हावस टॅक्स आनी कमर्शियल टॅक्स इज नॉट जस्टिफायड. आनी आमी तांकां 10-15 दिसा पयलीं लेटरूय दिल्ले. कावन्सील मिटींग 18 तारखेक आसा. आमी मागला की ते कावन्सिला मुखार दवरचे आनी तांकां एक एग्जाम्पल दिलां आमी की हालींच एप्रील म्हयन्यान द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनान प्रॉपर्टी टॅक्स वाडयल्ले. पूण वाडयता आसतना थंय ऑब्जेक्शन आनी सजेशनां पयलीं मागयल्ली पब्लिका कडल्यान. म्हणजे खऱ्या अर्थान जे म्हणटात सबका साथ सबका विकास तो थंय तांच्यांनी केल्लो, म्हणजे त्या कॉर्पोरेशनान, ती BJPची न्ही. सो आमी हांगा मागतात की सगळे बिझनसमॅन, ट्रेडर, जे स्थानीक आमी फोंडेकार सगळ्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेवचे. बिकॉज रेट जे वाडयला हे आमकां मान्य ना, कोणाकूच मान्य ना. बिझनसीस हॅव बीन हीट. पॅन्डेमिकांतल्यान 2 वर्सां जातात, आतांच बिझनसमॅन भायर सरता थंयच आसा, धंदो ना कोणाक. आनी अशा वेळाचेर कोणाचे जर 100 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर जर शॉपां आसा जाल्यार तांकां 2000 वयल्यान 12,000 करप. दीस इज नॉट जस्टिफायड एट ऑल. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील डू वॉट एवर हॅज टू बी डन. इफ निडड टू अप्रोच ज्युडिशरी वी वील डू दॅट ऑल्सो. पूण बाब रितेश नायकान आमकां आश्वासन दिलां की 18 तारखे मिटिंगेन तो एक डिसिजन घेतलो आनी ऑब्जेक्शन सजेशनूय तो मागून देन ओन्ली दे वील टेक अ कॉल नाव विथ रिगार्ड्स टू दीस हावस टॅक्स. आमी मागता परते की गरिबां बद्दल भान दवरचे, बारीक लोकां बद्दल भान दवरचे, थोड्याच्या बारीक बिझनसमॅनां बद्दल तकलेन दवरचे कावन्सिलान. आनी वी वील फॉलो अप दीस मॅटर कंटिन्युअसली टील दीस इज नॉट ड्रॉप्ड. भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचो दक्षिण गोंयचो उपाध्यक्ष एंथनी बार्बोजान बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगस फक्त सोशल मिडियाचेर हिरो जावंक सोदता अशें म्हणीत तिडक उक्तायली. ताणें सोशल मिडियाचेर वापरिल्ल्या भाशेचो बार्बोजान निशेध लेगीत केलो. तशेंच बाणावलेचे कांय थळावे घाणयारे उदक साळ न्हंयत सोडटा ते आडोवचे अशी सुचोवणी बार्बोजान ह्या वेळार दिली. तशेंच वेन्सी कडेन प्रश्न सोडोवपाची कापस्ताद ना, तो फक्त समाज माध्यमाचेर स्टंटबाजी करून प्रसिद्धी मेळोवपाक सोदता अशी टिकाय बार्बोजान ह्या वेळार केली. हांव वेन्सीक सांगपाक सोदतां रिवर्स सालमुट्टे गांधी मार्केट, कोमा, नुवे, वेर्ना, कोलवा, सुरावले, बेनावली, काबेलोसी ह्या सगळ्या वाठारांतले जे इनसेन्सिटिव्ह लोक आसा ह्यांनी घरां मारल्या आनी डायरेक्ट स्टेरेज रिवर्स सालान सोडला. थोडी हॉटेलां आसा, थोडे बारीक रेस्टॉरंट आसा. हाचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या पासून लोकांनी ते स्टोरेज डायरेक्ट रिवर्स सालान सोडलेले आसा. हांव वेन्सी कडेन मागता तुका तर कापोस्ताद आसा जाल्यार सीएमाक एक लेटर बरोय, एनवायरमेंटल मिनिस्टराक एक लेटर बरोय आनी हे
हाची चौकशी करपाक लाय आणि जे कोणे रिवर सावन सुरेश सोडल्या तांची वॉटर कनेक्शन आणि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाक लाय तेन्ना तुका लोक बाणालेचो मानतलो की तू सारको उलयला बेस्ट ऑफ 40 उलयला तुझे तुजो तो तू एक मिडियाचेर व्हॉट्सअपाचेर हिरो आसा तू फक्त व्हॉट्सअप हिरो तू ग्राउंड रियालिटीचेर सारको झिरो दुसरे वेनजी जी लँग्वेज उलयला तुम्ही पळयला लोकांनी तुका बाणावलेच्या निवळून हाडला हेच्या पयले बाणावले लोकांनी जायते आमदारांक निवळून हाडले पूण असले आमदार केन्नाच जावंक ना जे एक मिनिस्टराक रिस्पेक्ट दिवपाक मिनिस्टर जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तेका रिस्पेक्ट दिवपाक समजना दादागिरी तुका हांव दाखयता दीस इज नॉट अ लँग्वेज ऑफ लेजिस्लेटिव्ह एमएलए आसतेची तुवें लोकांक बरें मार्गदर्शन दिवपाक जाय तूंच जर अशें दादागिरी करून लागलो जाल्यार लोक कितें करतलो मागीर तुजे शिकून लोक स्टार्ट करतलो तेका लागून हांव एनजी कडेन मागता जे तुवें शब्द घेतल्या ते तुवें फाटीं काडपाक एपोलॉजी मागोवंक जाय आनी तूं एपोलॉजी मागना जाल्यार आमी हो इश्यू मुखार व्हरतले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता खंय सुचनाकात रोखडेच इतले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन